महाराज सावयवेरेच्या रामनाथ कृष्णा पै रायकर शिक्षण संस्थेमार्फत मांगिरीश पै रायकर हांच्यांनी पणजेत पत्रकार परिशद घेतली। 12वे उपरांत ह्या क्षेत्रांत प्रवेश मेळोवपाक हो योग्य निर्णय आसा म्हण ह्या वेळार रायकर उलयला। आरडेक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। रामनाथ कृष्ण पै रायकर एज्युकेशन सोसायटीचे रामनाथ कृष्ण पै रायकर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर सुरू जाल्ल्याक आज 5 वर्सां जाता। ह्या 5 वर्सांत आमचे 4 बॅच 12वीची परीक्षेक बशिल्ले आसा आनी तातूंतल्यान बरे तरेन पास जावन आपले फुडले आयुश्य आनी कॅरियर तांणी बांदून घेतिल्ले आसा। आमच्या हातून 11वी आनी 12वी ही आमी 2013 पासून सुरू केल्ल्यो। ताजे नंतर व्हर्टिकल मोबिलिटी भुरग्यांक मेळची म्हणून आमी एक कम्युनिटी कॉलेज सुरू केलें। ते 2016 सुरू केलें। तातूंत आमी डिप्लोमा आनी एडवान्स डिप्लोमा असे 2 कोर्स सुरू केले। आमचे भुरगे बऱ्या तरेन फील्ड ऑफिसर म्हणून काम करतात। ते ग्रास रूटाचेर वचून शेतकऱ्यांक मदत करतात, तांकां गायडन्स दितात आनी तांकां कितें कितें बरें पडटलें, सॉयल एनालिसीस कशी करप, कितें करप हें सगळें तांकां एक ज्ञान दितात। तर हे सगळें आमच्या भुरग्यां मार्फत घडिल्लें आसा आनी हातूंत गोंयची एग्रीकल्चराची उदरगत जावंक पावल्या हें पळोवन आमकां खोस भोगता। आज सांगपाक बरें दिसता की जर भुरगे आपले एक कॅरियर करतले जाल्यार तांणी एग्रीकल्चराक भितर वचचें, कित्याक तातूंत जवळ जवळ पळय 40% जॉब जे आसा ते एग्रीकल्चर रिलेटेड आसा। आनी तुमी जर 11वे पासूनच जर एग्रीकल्चरान भितर सरत जाल्यार 11वी 12वी आनी डिप्लोमा जाय म्हणसर तुमचे आयुश्याची बेगमी जाता, तुमकां कॅरियर तुमचे तातूंतल्यान करूं येता, तुमकां तातूंतल्यान जाय जाल्यार जॉब घेवं येता, एंटरप्रेनर जावं येता, शेतकरी जावं येता आनी हेर तरेचे विंगड जे पळय एलायड हे आसा। म्हणजे सपोज तुमकां जर इक्विपमेंट हायरिंग करपाक जाय, जे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट म्हणा, प्लाविंग इक्विपमेंट म्हणा, जाल्यार तेंय तुमच्यांनी करपाक जाता। अशे तरेचे विंगड क्षेत्रांत तुमकां हे मेळटा, ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा।